नमस्कार. आर्डिक स्क्वेअरच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेन मोपा विमानतळा संदर्भात मुखेलमंत्री सावंताचेर केल्ल्या आरोपांचो गोंय भाजपान खर उतरांनी निशेध केला. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांकां शेनवारा हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो. कोरोनाचो संसर्ग जाल्ल्यान फाटले कांय काळ तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्लो. काँग्रेस तशेंच भाजप गोंयकारां खातीर कांय करना. आम आदमी पक्षान जेन्ना गोवा अगेन्स्ट कोरोना उपक्रम सुरू केला त्या वेळार काँग्रेस आप पक्षाक भ्रष्टाचारी म्हणटा. हाचे वेल्यान काँग्रेस भाजपाची बी टीम हे सिद्ध जाता. काँग्रेस जनता पार्टी गोंयकारांच्या फावरान ना असो आरोप आप पक्षान केला. गायिका अनुराधा पौडवाल हांच्या पुताक आदित्य पौडवाल हांकां पिरायेच्या 35व्या वर्सा किडनी फेलियरान मरण. चुकीच्या म्हायतीचेर मेळिल्लो जातीचो दाखलो अवैधूच म्हण मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो निकाल. भलायकी बरी नाशिल्ल्यान आम आदमी पक्षाचे सचिव पद सांबाळपाक जायना म्हण पदाचो राजिनामो दिता अशें प्रदीप पाडगांवकारान एल्विस गोमसाक भिटयिल्लें पत्र. गोंयांत फाटले 2-3 दीस पावस वतत आसा. आनीकय पावस पडटलो म्हण पणजे वेधशाळेन उक्तायला अदमास. शेनवारा सकाळीं म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजान म्हापशा बाजारांत पळोवणी केली. म्हापशा व्यापारी संघटनेन बाजारांत सामान प्रदर्शीत करपाक दिवचें म्हण फाटीं मागणी केल्ली. ताच्या उपरांत आमदारान बाजारांत वचून पळोवणी केली. तरींतल्यान आर्डेक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.